सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. जेजूच्या नांवान ह्यो कार्य मिसाच्या बलिदाना बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आयज तावन सान फ्रांसीस सावेराचे गोंयच्या सायबाची नोविना आमी सुरू करता. ही 9 दिसाची ओत्मीक यात्रा आमकां सान फ्रांसीस सावेराची परब दोबाचेन आनी संतोषभरीत काळजान सोबरोवंक आदाराची आनी स्फूर्ती दितली जातली म्हूण आमकां खात्री आसा. गेल्या वर्सा कोविड-19 ह्या महामारेक लागून आमच्यांनी एकठांय येवन सांगाती ही नोविना सोबरोवंक जावंक ना. पूण ह्या वर्सा देवान परतून हें आमकां भाग फावो केला देखून देवाक आमी पयलींच दिनवासता आनी सगळी नोविना आनी परब बरे भाशेन जावं देवाचो आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय भागीवत जुजेन देवाच्या उतरांतल्यान घेतलोलो काळजां हुलपतलो अनुभव दिवंक आमचेशी राव. हो विशय नियाळतना जेजून एमावासाचे वाटेर देवाची उतरां मोदयान उदेशी दोगां शिसाची काळजां हुलपायलीं. तशींच देवाच्या उतराच्या मोदयेन उदेशी आमची काळजां हुलपावंक आमी थार घेन आसतना बरी खबर परगटूंक आमचेशी राव म्हूण जेजू लागीं मागुया. सान फ्रांसीस सावेराचे आपल्याक मेल्लोले देवाच्या उतराचो काळजां हुलपतलो अनुभव दुसऱ्यांक वांटूंक थोको नासतना वावुरलो. हो नियाळ फुडें व्हरूंक आयज आमी भागीवंत जुजेक आंकवार मारयेचें पोतीक घेवन ह्या वर्सा सांज जुजेक भेटयला, जो जावन आसा आमकां एक भावार्थाचो जल्तो आनी परजोडीत नमुनो. ह्या वर्सा लॉयलाच्या भागीवंत इनासान भावार्थाक परतवणी केल्यार 500 वर्सां भरता. अगल्यात खुशालकायेचें कारण म्हळ्यार भागीवंत इनासा मोदें आनी भागीवंत फ्रांसीस सावेरा मोदें खोल इश्टागोटीचो आनी ओत्मिकायेचो संबंद आसा. ह्या मिसाचे भेटेन संतोशाच्या उमाल्यांनी वांटो घेवया आनी काळजां हुलपतलो अनुभव घेवया. मिसाची भेट दोन देवाक मानता दुसली जावंक आमी पातकी नोडकून घेवन आमच्या पातकांची बक्षणे मागुया. दुखी काडसान म्हणया हांव पातकी सोडपयता देवाक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या सद्भाग्यो सदांच वार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपयता देव आमची काकूत कर आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोम सोमया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमया काकूत कर प्रार्थुया मोगाळ बापा तूं मोयपासान फावो करताय त्या आत्मीक वखद ओदीक आमकां लाभच्याक खतखतीत अत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर आमच्या सोमया तुज्या पुतार मी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच खुल्याच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सोरदारांनी आपल्या पोतिनींनी आनी उपपोतनींनी पियोचे खातीर नाबुकदनेझरान तांच्या बापायन जेरुसलेमाच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोलीं ती भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुसलेमाच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतलीं लुटून हाडलोलीं भांगाराची आयदनां घेवन राजा ताचे सोरदार ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतनी सोरोप येयलीं. ती लांकडाची आनी फातरांची देवांक तांणी वाखाणलो. अवचीत एक मनशाचे हाताचे बोटां दिश्टी पडलीं आनी नीट दिव्या स्थानांतली पाटोयल्ल्या राजमालाच्या घोराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. राजा दवफूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाच्या सांदे धील जाले आनी ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुडेन दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतावन जिद्यो निर्वास्तीक बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं म्हूण भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोबे आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अशी जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यांत म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वागशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आगोस्त्र न्हेसयतलो आनी तुज्या गोळ्याक एक भांगाराची सोरपोळी घालतलो आनी राजंत तूं तिसरो पदवेदार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजें इनामां दुसऱ्यांक दी. सर्गेचे दोनयाचे तुवें परिक्षा केली
ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुज्या मुखार काडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार तुज्यो पोतिनी आनी पोतिनी पियेलीं, जांकां नोदोर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच समजोयना, त्या भांगाराच्या आनी रुप्याच्या, पितूळच्या आनी लोखणाच्या, लांकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणलाय. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात, त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक ना. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयल्लें आसा तें हें: मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी तें शेवटाक पावयलां. तेकेल म्हणजे तुका तागडेंत घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पार्सी म्हणजे तुजें राज दोशी करूंक मिदियाना आनी पार्शी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. परत म्हणया: ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणटात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. मोलबाचे नखेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. वाऱ्या वाऱ्या पवना जोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. हिवा हिवा गुरमे गुरमे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा: मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें: पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बणकणीन घालून राजां आनी राजपालांच्या फुड्यांत वळून व्हरून तुमकां दुमाडो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटकूच
कसो परतीपाड करचो तो आदी फुडेंच तुमी चिंतचें न्हय हें म्हूण गोट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की आदळूंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशीं मारतलीं. आनी म्हज्या नांवां पासत सगळीं तुमचो दुवेस करतलीं, पूण तुमच्या माताच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितच्या बांबड्यानो, आनीक एक फावटी आमी ह्या सायबाच्या गोंयान एकठांय जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन तातूंत वांटो घेवंक, देवाचें उतर विस्कुटावन सांगलेलें आयकूंक ह्या वर्सा आमकां देवान फावो केला. त्या खातीर आमी ताका दिनवास आनी आर्गां दिवची गरज. हेच भाशेन आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक गोंयचो सायब आमचे मोदें आसा आनी तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा. हो जावन आसा भावार्थ साद्या मनशांचो. आयचो विशय आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकला. बागयो झुजेन देवाच्या उतरांतल्यान घेतलेलो काळजां उलपयतलो अनुभव दिवंक आमचे शीन राव. कोणा कडेन मागता आमी आमचे शीन राव म्हूण जेजू लागीं मागता आमी. जसो बागयो झुजेन देवाच्या उतरांतल्यान ताणें अनुभव घेतलो आनी ताचें काडी सगळें देवाची खोशी करूंक पडलें, तो आनीक दुसरे वाटेन वचना. तो फकत पळयता देवाची खोशी. कितलें तें कठीण जावं देवाचे खोशेक तो वेंग मारता. पवित्र पुस्तक वाचता आसतना जेन्ना जखमी जाल्लो बागयोंत येनास, तो मागीर जातलो बागयोंत, तो जखमी जाल्लो हॉस्पिटलान आसलो, पवित्र पुस्तक तें तो वाचता, देवाचें उतर वाचता. म्हणटा सगळें देवाचें उतर वाचतना दुबाव ना. बागयो झुजेची ताणें खबर वाचल्या आनी जेन्ना ताचें काळीज मोगान पडटा जेजूच्या, थंयसर तो जेजूक अनुभवता. आज आमी 500 वर्सां वयर वदीक हो बागयोंत येनास पत्तल्लो आपणाच्या जिवितान सोल्दाद आसलो, सैनीक आसलो, तो जेजूचो सैनीक जाता, पत्तता. हें देवाचें उतर तो वाचून आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ करून तो परतता. आनी तो परतून आपूण परतलो देखून, आपूण जेजू सोरशीन आयलो देखून तो जेजूचो मोग आनी जी उर्बा जेजूची ताका मेळ्ळेली तो फकत ती आपणाकूच दवरिना, तो सान फ्रांसीस शावेर हाचे सोवें ती वांटा. सान फ्रांसीस शावेर ताका आमी सांत म्हणटा, गोंयचो सायब आमी ताका म्हणटा. कोणूय तो मनीस जावं, खंयच्याय धर्माचो मनीस जावं, सान फ्रांसीस शावेर गोंयचो सायब म्हटल्यार कोणूय ओळखता. ताका ताच्या कानान तो हें देवाचें उतर फुगता. ताच्या कानान तो देवाचें उतर, ताच्या मनान देवाचें उतर तो रिकोशें करता. ताच्या काळजान तें रोमयशें करता. बागयोंत येनास फ्रांसीस शावेराक अशें म्हणून कसलो फायदो, तूं सगलो संवसार जोडीत आनी वाडीत जालें तुजो आत्मो. तो बागयोंत फ्रांसीस शावेर हाचेर नियाळ करून जें आपूण व्हडतेपण संवसाराचें तो जोडूंक सोदतालो, मोठ्या विद्यापिठांत शिकतालो तो,
शिकूंक हुशार आसलो सान फ्रांसीस शावेर, हुशार आसलो आनी ताका हेर दुसरें खोसपायो पासून ताका तितल्यो पडोंक नासल्यो. ताच्या काळार आसल्यो खोसपायो जश्यो आतांय आसा तेच्याय काळार आसल्यो, त्यो ताका पडोवंक नासलें. ताका फकत मन आसलें आपूण व्हडतो मनीस जावं आनी भाग्यवंत इनास ताची एके भाशेन वाटेर येवन ताची वाटूच मुदार करता. ताका जेजू सोरशेन हाडटा. जेजूचो अनुभव तो प्रितीच्या भावां भयणांनो घेता आनी हो जेजूचो अनुभव तो घेता आनी हे तरेन तो एके भाशेन उज्यान पेटलेलो कसो मनीस जाता. जेजुएतां मदें जेजुएतांची संस्था आसा तांचे मदें तशी मुंडी आसली. वच आनी संवसाराक उज्यान पेटय, वच आनी संवसाराक उज्यान पेटय. हे तरेन हे जेजुईत पाद्री भाव सगल्याक वचून ताणीन जेजूची बरी खबर परगटली आनी उजो लायल्ले भाशेन केलो. तेंच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर येवन आमच्या गोंयान आनी गोंया भायर जरी तो तितलो गोंयान आसनासलो, गोंया भायर वचून वेता थंयसर ताणें ही जेजूची बरी खबर प्रितीच्या भाव भयणांनो ताणीन परगटली. तर आज आमी बरे तरेन आयज खेरीत भाशेन तांचो आमी उगडास करता आनी उगडास करून आमी कितें करतल्या तशें आमकां देवाचें उतर आयज सांगता. देवाचें उतर आज आमकां शिडकावणी दिता. देवाचें उतर आज आमकां उजवाड दिता. शुभ वर्तमानांत मायकलां शिसांक जेन्ना आज्ञा दिली तांकां सगळें सोंपेपण भासायना, सगळें सोंपेपण थंयसर तांकां धरिना. कश्टान कसले कश्ट उपद्रे काडून ताणीन देवाचें उतर परगटलें. ह्या खातीर जेजू आपणाच्या शिसांक सांगतालो कश्ट दूख काडूंक शिकात. वाटेक वेता आसतना तुमी भुती ओ आगावलीं दोट्टीं व्हरोनाका. तुमकां दिता तें खायात आनी हे तरेन तुमी देवाची बरी खबर तुमी परगट करात. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जरी तर ह्या भाग्यवंतांनी जेजूच्या शिसांनी ही जेजूची बरी खबर परगट केल्ली, तांचें काळीज हें पेटलोलें देवाच्या मोगान. ताणीन अणभवलो जेजूक आनी ताणीन अणभवलो देखून ते मागीर दुसऱ्यांक जेजूचो अणभव दिवंक गेले, जेजूची बरी खबर दिवंक गेले. जरी तर तांच्यान जालें आपणाच्या जिविताची नवसणणी करूंक, बदलणी करूंक, जाल्यार आमच्यान कित्याक जावचें ना. तेंच देवाचें उतर आमी वाचून तें नियाळून ताचेर आमचें मन घालून आमच्या जिविताची नवसणणी बदलणी आमी कित्याक करचें ना. जरी तर भाग्यवंत इनासाक, फ्रांसीस शावेराक हे भाशेन आसले, हे वाटेन वेताले ते दुसरे वाटेन गेले, जेजूक भेट्टा ती वाटेन गेले. आमच्या लागीं कित्याक जावचें ना. ताणीन अणभव घेतलो, ताणीन देवाच्या उतराचो अणभव घेवन तांचीं काळजां उलपलीं. तांच्या काळजांनी तांकां खऱ्यांनीच जेजूचो मोग तांच्या काळजान उत्पन्न जालो. आमच्याय काळजान घडये केन्नाय असो उत्पन्न जातलो आनी जायते फावटी जाता. ह्या खातीर आमी येता सायबाच्या गोंयांत. आमकांय तसो अणभव आसतलो लागशिल्ले तरेन जेन्ना जेजू आमकां भेटलो आनी ताचे खातीर आमी जायत्यो वस्तू करूंक फुडें सरता. आमच्या फिरगोजान पळयल्यार जायते फावटी तुमचे भाशेन ग्रेवस्ती लोक कितलें फिरगोजेचें काम करता, कितली सेवा करता, जावं सेंट पालान भितर सरून, लेजा मारीन भितर सरून, PPCन भितर सरून, देव संदेशकारां जावन, कित्याक लागून तें दे आर बीन टच्ड बाय जिजस. जेजू तांकां भेटला, जेजू तांकां मेळ्ळा आनी त्या खातीर जेन्ना तेंचीं काळजां उलपता असल्या मोगान तांच्यान रावंक जायना. तो मोग जेजूचो आपल्याकूच धरूंक दुसऱ्यांक ती वांडटा. हे तरेन असलो अनुभव आमकां मेळ्ळा आसतलो.
ह्या रस्त्यायल्यान म्हज्या तरणाट्यापणार जायते फावटी वेतालो, जायते फावटी सुमानाचे आखो सुमान भर वेतालो सोडून आयता. शिकता आसतना फार्मागुडी हे वाटेन बास वेता आसतना हे इगोर्जेचेर ह्या बाजलिकाचेर सदांच ह्या इगोर्जांचेर नदर आसली. आनी ल्हव ल्हव करून हांव मागणें कोत्ता आसतना म्हाका म्हज्या जिवितान ती आस रूच वाडली. हांव भुरगो आसतना चिंतालो पाद्री जातलो म्हूण. मागीर ती तितली उमेद ना जाली. पूण जेन्ना शिकूंक हांव वेतालो फार्मागुडी तेन्ना परतून ती कीट जेजूच्या मोगाची काळजान पेटली. आनी त्या वरवीं जेजूचो मोग हांवें अणभवलो. तो जेजूचो अणभवलो मोग तो म्हज्यान म्हाकाच दवरूंक जायना. तो शिंपडावंक, तो दुसरे कडेन दुसऱ्यांक दिवंक, तो वांटूंक, जावं जेजूचें बोगसणें, जावं जेजूचो मोग आमी जेन्ना अणभवता तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक न्हय, फकत आमकांच दवरूंक. की आमचो देव मोगाळ, आमचो देव दयाळ, आमचो देव काकुत्सार, आमचो देव आमकां बोगसणें दिता तसो. जो कोण निराशी जाता आपणाच्या जिवितान ताणें ह्या जाग्यार येवन मागचें, फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशीं पडून जेजू लागीं मागचें. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेर विनंती करून जेजू लागीं ताका आशिर्वादान बोल्ल्या शिवाय रावचो ना. ताचे दुखी हुस्के खोंती पयस काडल्या शिवाय रावचो ना. तर आमी जेजूक घेता तेन्ना आमचीं काळजां हे तरेन जेजूच्या मोगान भरता तशीं, उजो पेट्टा तशीं जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी सुर्गींच्या बापा मुखार आमी उबारुया. सगळ्या संवसाराक जैत आनी आपले जिवीत इबाडटा जाल्यार मनशाक कसलो आदो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दर दिसा आपल्या काळजांनी देवाच्या उतरांचो उजवाड पेटोवंक दिवंक आनी ह्याच अणभवंक आपल्या पुर्जेक वायटून बापाचे कृपा ताका मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. जो ताचो कूट प्राण आपल्या हातांनी सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन ताचे सगळे वाटेन बरें आसा तें देवाक तुवें मोहिमा दिवंक ना. आमच्या सरकारी राजकरण आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी देवाक दाखयता ते वाट चलोवंक पुजेक निश्ठेपण सेवा करूंक ताका बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्याची मागणी आयक, आमची काकूत कर. कितें उलयता तें तुमी नकय, पूण तुमच्या बापाचे आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. आमी सगळ्या भियेन आसतना जेजू साक्षी दिवंक, जेजूची कळाय अणभवंक आमच्या सरभोंवतणी आयिल्ल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी परगटूंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. वचात आनी सगळ्या रस्त्यां मनशां शी करात आनी हांवें तुमकां दिलां तें सगळ्या याज्ञांक पडूंक तुमकां शिकयात. जेजू बरी खबर परगटूंक वावर कोत्ता ते खादेपणान आनी वेड्याचो आयज उगडास कोत्ता. तुमच्या मोहिपारपणान उद्देशी ओदीक लोकांक देवाच्या उतरांचो आनी पवित्र आत्म्याचो अणभव मेळूंक ह्या वरवीं तुमचो
वार फलादीक जावं बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापाच्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची खाकूत कर. भोव मुखार बापा, ही थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. तुजे खोशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. शवांबडेन तुमच्यान म्हज्या हातांतलें बलिदान सर्वेस्पर देवाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देव आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलां ती पवित्र तेणी मनवाडायेन मानून घे. ताचे वरवीं आमीच तुजे दोयाड काळजाक मानच्या. तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कृपेचें बोट दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपयदारांनी सासणाच्या देवा सोरकाड्यान सोरताय. आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जन्मपण परगोडटां. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेंत येण्याक कोंतरेकता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खुशीन कस मरण सोसूंकवेच्या हातीन ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणेक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत, आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut por gotukia. Somia Jesu ami ondokata. Ani kalsit lepieta. Titles bauti tu voi bovan Jesun. Ami tuje moron por gota. बापा जेसूच्या मरणासून पुनरुज्जीवनपणासून भक्तीप्रम उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कालच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कुडन रगत शेवतले आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रेंसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या कुंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासो दरमेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठां कोतीन मेल्ल्या समेजता तुजें परजडीत मुखार म्हण पळोवंक फावो कर. आम्हा समेजतांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती बागयो धर्म दोता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान हे सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोरमुदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेसूचो घेतलेलो अनुभव बागेवतीनासान सान फ्रांसीस शावेरान आनी खंयच्या सांतान तो आपणाकूच दवरलो ना, तो पुरगोट केलो. जेजूचो घेतलेलो मोग ताणी दुसऱ्यांक वांटलो. हेच तरेन आमी जेजूच्या मोगान पेटोवंक आमचीं काळजां, लासूंक आमचीं काळजां आनी ताच्या मोगान आमी दुसऱ्यांक मोग दिवंक आमी स्वर्गीच्या बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी बरोवशान रेखता. तर आमकां जी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट कालांचे खोशये प्रमाणे तूं आमकां शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. ह्या सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया.
देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटाती शेळेच्या जेवणाका फुल्यान ती आमी सुबाकी सोम्या तुझे म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मांत जाणें बातिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमया घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची मागता जी कोण माटवान पयस बसल्यान ताणी मातशी आयल्यान येवचे कोमया घेवपाक We would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे Jesu mogaच्या aktia आमची लासोनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान जोयराक द्वे सोलता तुया मी प्रीती वोपून जोयराक द्वे सोलता तुया मी प्रीती वोपून जेसू मोगाच्या आग्या आमची लासोनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान जोयोग मान करतात तुया मी माफी करून जोयोग मान करतात तुया मी माफी करून जेसू मोगाच्या आग्या आमची लासोनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान आमचे दोळे आमी धांपुया आनी थोडो वेळ ओगेपणान सारुया काळजांत शेवलेल्या जेजूचे आसने आमी अणभवया आनी ताका आमी दिनवासुया सोरपदीदार देवा आमच्या दोयाळ बापा जेसूच्या कुडी रोखताच्या संस्कारांत वांटो दिवंक तुवें आमकां संतोशान बोल्लें तुज्या मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भाव भयणींच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक केदींच आमकां निर्मुनाका उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन आमेन ही मिसाची भेट समोरल्या
पाद्री आग्नेलो रोड्रिगिसाक आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडवल करतल्यांक आमी दिनवासता. आशीर्वाद घेऊया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या जेजूचे नावीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूडकार. भगवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे आमी सांगातान करूया. भगवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सोगलेंच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिल्ली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय ते भावार्थान मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. आयज भगवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. दिसपट्टी मिसांचो वेळ सकाळी 5, 6:30, 8, 9:30, 11 आनी 12:30. तशेंच दनपारां 2, 3:30 आनी सांजेचे 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. फाल्यांच्या दिसा 9:30 आनी 11 मिसां आसची नान. कोणूय सोंदान संस्कार व कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमी बाजिलिकेच्या साकिस्तींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेची 5:30 पर्यंत वचूंक येता. कोणाकूय फाल्यांच्या दिसाक मिसाची वाचपां बरे तरेन करची खुशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेंत लिटरची टेबलार वचून मेळचे. फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार तुमी दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून तुमी ते दिवचे. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.